वेळसाव दर्यांतले मेल्ले नुस्तें दर्यादेगेर व्हांवून आयला। वेळसावच्या पॅरादीप फॉस्फेट कंपनीचे रसायनीक उदक दर्यांत सोडिल्ल्यान नुस्तें उत्पादनाचेर हावळ आयल्या। गोंय प्रदूषण महामंडळान ह्या प्रकारांत लक्ष घालून योग्य ती कारवाय करची म्हूण तांची मागणी। हे पळयात वेळसाव दर्यादेगेर व्हांवून आयिल्ले मेल्ले नुस्तें। दर्या कुशीक आशिल्ल्या परादीप फॉस्फेट कंपनीचे कॅमिकलाचे उदक दर्यांत सोडिल्ल्यान नुस्तें उत्पादनाचेर हावळ। मेल्ले नुस्तें अशे तरेन दर्यादेगेर व्हांवून आयिल्ल्यान नुस्तेकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाला। सादी सुंगटां आनी कुल्ली लेगीत दर्यांत दिश्टी पडना म्हूण नुस्तेकारांचें म्हणणें। देखून गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळान वेळसाव दर्याच्या उदकाचे नमुने तपासचे म्हूण थळाव्यांची मागणी। आख्खे गोंयांत मानून घेता की हिंगा बरो फिशींग ग्राउंड म्हूण थिंगा आनी हिंगा आमचे जायते भाव जायते रांपोणकार आमचे एसटी समाजाचो लोक हिंगा ते पोट भरता हे नुस्तें मारून। म्हळ्यार आज आमकां गोमान येयला की आमच्या म्हणजे रायट हँड सायड एक व्हडले इंडस्ट्रियल प्लांट आहा ते 1977 आहा आनी आतां तेका नांव तेणी चेंज केलां। पयलें ते ज्वारी एग्रो केमिकल्स म्हणटाले, आतां तेजे परादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड म्हूण तेका नांव दिलां। आणि हे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हे अनट्रिटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट दर्या सोडून फिश मॉर्टेलिटी जाल्या ती आता हे आमच्या गांव फ्रुटांनी घुसकोण जाला। कितको न्हू हे नुस्तें मरोन गेला। एक दोन दीस जाले आतां आमकां गोमन येता की हे नुस्तें मरता म्हूण। जो येतो ही जावन आसा हे आगोडे, one of the prized fish from Goa. आणि असले नुस्त्या हे आमची पोय ते पोयत पावला आता ते पोयत इतले इट वॉज ब्रिमिंग विथ फिश। आज एक बारीक एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिसती पडना। ते पोयत हे उदक आमचे गांव भाव एसटी समाजाचे आमचे फिशरमॅन कम्युनिटीचे हे पोय हे नुस्त्या मारून हिंगा पोट भरताले। आज एक बारीक एक कुल्ली देखो एक दादन एक सुगट एक दिसती पडना। इट इज bereft of any living organism. ही पोय जाल्या डेड सारखी। हांव मागता पोल्युशन गोवा पोल्युशन स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड दे शुड immediately come and visit this area, take water samples and institute an inquiry, a state level inquiry, how and why this has happened. आज येवपाक पावले नुस्तें जायत मेला दर्याचे मोगरे तोणो रामूय जायते आनी दर्या आनीकूय जीव मेला ती हायसर इजळां ते सगळें मेला। आनी हेज्या पयले 2 दीस पयले पोयतूय मेल्ले नुस्त्या जायते मेला। जुवारी वर्सान वरस आमकां लॉस हाडटा कित्याक तेजे पोट भरताय पोयचेची दर्याची ते आज आमी नुस्तें खावपाक दिवंक मेळना। दर्याक गेल्यार लॉस येता। अशें कोते जायत वर्स जाली स्वता येता कोण एक्शन घेयना। खंय सीएम मातशें तेजी एक्शन घेवचें ही जाता तितून बेगीन। गोमंतक टीव्ही खातीर वेळसावच्यान शुभम तिळोजी।